नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियात सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर घेतली अर्थीक सल्लागारांची बसका. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी कोलकाता मेट्रोचो घेतलो नियाळ, प्रवाशांकडेन साधलो संवाद. नव्वद दीस चलपी 5वें गोंय नितळ गोंय अभियानात रस्त्याच्या देगांनी लायतले गोंयची पारंपारीक झाडां. मुखेलमंत्र्यांनी आभासी माध्यमांतल्यान साधलो संवाद. गोंयचे फामाद नाट्यकर्मी नटसम्राट अजित केरकार संवसाराक अंतरले. गोंयच्या रंगमंचाचेर जाला व्हड लुकसाण. आणि श्रेयस अय्यर भारताच्या T20 क्रिकेट पंगडाचो नवो मुखेली. वैभव सूर्यवंशीची जाल्या निवड. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अर्थीक सल्लागार परिशदेची बसका घेतली. ते ह्या बसकेचे मुखेली आशिल्ले. देशाच्या अर्थीक उदरगती विशीं आनी वाडी विशीं घेतिल्ल्या उपायांचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली. ईज ऑफ लिव्हिंग आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हातूंत कशे तरेन सुदार घडप शक्य आसा हाचेरूय ह्या बसकेत चर्चा जाली. ह्या बसकेत अस्तंत आशियात सुरू आशिल्ल्या झुजांचो भारताच्या अर्थवेवस्थेचेर जावपी परिणामांची चर्चा लेगीत जाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज कोलकाता दौऱ्या वेळार मेट्रो सेवेचो नियाळ घेतलो. जय हिंद मेट्रो स्थानकावेल्यान तांणी मेट्रोन भोंवडी केली. ह्या भोंवडे वेळार प्रवाशां वांगडा तांणी संवाद साधलो. उपरांत ते नोआपारा मेट्रो स्थानकाचेर पावले. थंय तांणी प्रवासी सुविधा आनी मेट्रो संचालन वेवस्थेचो नियाळ लेगीत घेतलो. फुडल्या 5 वर्सांत 60 नवी मेट्रो सेवा सुरू करतले, जाका लागून प्रवाशांक बऱ्यांतल्यो बऱ्या सुविधांचो लाव मेळटलो अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. 60 नए जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी. अस्तंत बंगाल विधानसभेत बनावट सयेच्या प्रकरणात आमदार अभिषेक बॅनर्जीक न्यायालयाकडल्यान कसलीच थाकाय मेळूंक ना. ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर 31 मे दिसा तांकां CIDन चवकशे खातीर आपयले. मात भलायकी बरी ना म्हूण ते हाजीर रावले ना. उपरांत दुसरे फावट नोटीस जारी करून तांकां 8 जूनाक हाजीर रावपाक सांगिल्ले. CIDच्या नोटीसीक आव्हान दीत अभिषेक बॅनर्जीन उच्च न्यायालयात धांवले आनी तांणी कायदेशीर संरक्षणाची मागणी केली. वांगडाच ह्या प्रकरणाची बेगिनात बेगीन सुनावणी जावची अशी मागणी तांणी केली. मात न्यायमूर्ती चैताली चट्टोपाध्याय हांणी स्पश्ट केले की आतां ह्या प्रकरणाची सुनावणी फुडल्या बुधवारा जातली. ह्या दिसांनी भारताचे सांस्कृतिक दायज संवसारीक मळाचेर मुखार येताना दिसता. ब्रिक्स देशाच्या वांगड्यांनी आयज बुद्धाची भूंय सारनाथाक भेट दिली. हे वेळार तांणी इतिहासीक धम्मीक स्तूपाची पळोवणी केली. भारताच्या खऱ्या सांस्कृतिक दायजाची वळख संवसाराक करून दिवप होच ह्या भेटी फाटलो हेत आसा अशें केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाचे जोड सचिव अरविंद कुमार हांणी सांगलें. देखिए, ब्रिक्स मीटिंग का हम लोग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं. उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स. तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर, हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए. बुद्धिज्म के हिसाब से सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है उनका, हमारा देश का धरोहर है. हम दिखाना चाहते हैं और हम हमारे सारे जो ब्रिक्स के जितने भी हमारे 6-7 कंट्री यहाँ पे हैं मौजूद हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग कम से कम कल्चर को बहुत नज़दीकी से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए. कर्नाटकात मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत DK शिवकुमार हांचे नवे सरकार स्थापन जाले. मात 2 दिसां भितरच वरिष्ठ काँग्रेस फुडारी रामलिंगा रेड्डी हांणी आपल्या मंत्रीपदाचो राजीनामो दिला. तांच्या ह्या राजीनाम्याक लागून कॅबिनेटांतलो असंतोष दिश्टी पडटा. तांच्या ह्या निर्णयाक लागून काँग्रेसीत आतां फुडें कितें जातलें हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा.
मैंने कभी डीके शिव कुमार से जाकर यह नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाइए। मैंने सिद्धारमैया जी के पास जाकर भी मंत्री पद की मांग नहीं की। यहाँ तक कि मैंने हाईकमान के सामने भी कभी मंत्री बनाए जाने की गुजारिश नहीं की। यह फैसला उन्होंने स्वयं लिया था। जहाँ तक विभाग का सवाल है, शपथ ग्रहण वाले दिन डीके शिव कुमार ने खुद मुझसे कहा था कि बेंगलुरु विकास विभाग आपको ही दिया जाएगा। मैंने इसकी कोई भी मांग नहीं की थी, लेकिन अब मुझे जल संसाधन विभाग दिया गया है। पहले कहा गया था कि दोनों विभाग आपके पास रहेंगे, लेकिन बाद में वो विभाग किसी और को दे दिया गया। घेऊया खबरापत्रात एक लहानसं विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं, और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है, उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. एका म्हयन्याच्या सुटये उपरांत आयज सावन राज्यांतल्यो शाळा परतून सुरू जाल्यो. विद्यार्थी शाळेत वचपा खातीर उत्सूक आशिल्ले आनी पालक भुरगीं शाळेत वेवस्थीत पावतली हाची जतनाय घेताना दिसताले. पावसाच्या आनी गरमेच्या संमिश्र वातावरणात शाळांक सुरवात जाल्या. गोंयच्या बऱ्याच सुवातांनी पावसान हाजिरी लायिल्ल्यान वातावरणांतली गरमी थोडीशी उणी जाल्या, अशें पालकांनी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. पयलो दिवस आनी क्लायमेटूय आज मातशें बरें आसा, आनी म्हाज्या दरम्यान आसा की अशें क्लायमेट आसचें आनी भुरग्यांची काळजी टिचरींनी घेवची, आनी तशेंच आयज जे भुरगे सारके उमेदीन आहा की शाळेची पयलो दिवस आसा आपलो, म्हणून आयज भुरगे सकाळी आपले उठून तयारी न्हावन धुवन तयारी करून आयज स्कुलाक गेल्ले आसा, आनी अशेंच भुरगे बरें शिकचे म्हणून हांव देवा कडेन जावं टिचरीं कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी शिक्षण तांकां बरें दिवचें फ्युचर. शाळेच्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचेर शिक्षणाचे बरे संस्कार करचे अशें एका पालकान दूरदर्शना कडेन उलयतना मागले. आज जे स्कूल स्टार्ट जातले 5-6 तारखेक, ते जातले का ना असलो आमकां डावट आशिल्लो, कित्याक गरमी इतकी वाडलेली आसा, जबरदस्त हीट आसा. तर पळयत जाल्यार तशी व्हडलीशी गरमी दिसना, कित्याक हे 2 दिसांनी पावस पडलेलो आसा, हीट आहा, गरमी जाता, भुरग्यांक मातशी उमेद जाल्लेली आसा स्कूल स्टार्ट जावपाक. पणजे शाराचे 5वे दायज सांबाळून दवरपा खातीर आनी फुडारांतल्या पिळगेक समृद्ध सैमाचे दायज दिवपा खातीर व्हडा प्रमाणांत वृक्षारोपण मोहीम राबयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पयलीं पणजेंतल्या रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणांत तरेकवार जातींची झाडां सांपडटालीं. तीच झाडां परतून लावपा खातीर आमचो यत्न आसतलो अशें तांणी फुडें सांगलें. ती जुनी झाडां ज्या हातूंतली डेथ जाल्या थंयसर त्याच तरेचे झाड परत आमी लायतले. ज्या जागे सेम तरेचे आंब्याचें झाड मेळ्ळां थंय आंब्याचें झाड लायतले, ज्या जाग्याचेर सातोण आसलो जाल्यार थंय सातोण लायतले. देखीक आमची संकल्पना आसा की ते जुने झाड मरोन गेले, फाटलीं आमकां तेंच्यांनी जर 100 वर्सां त्या झाडांक फ्रूट आनी सावळी दिल्या जाल्यार तेच झाडां आमी आसा तशेंच झाड परत फुडल्या 100 वर्सां खातीर ते झाड लावपाची संकल्पना. ताजी तुका ज्या जाग्यार आतां बेश्टें मून दिसता थंय थोडे दिसांनी झाड दिसतलें.
पाचवे गोय नितळ गोय अभियाना वरवीं राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग नितळ दवरून ह्या रस्त्यांच्या कुशीक गोंयांत मेळपी पारंपारीक झाडां रोयतले आनी पुराय गोंयच्यो रस्त्याच्यो देगी नितळ आनी पाचवेचार दवरपाचो यत्न जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संवाद साधतना सांगले. हे अभियान 5 जून ते 5 सप्टेंबर मजगतीं 90 दीस चलतले. म्हटला की हे मिशन विच इज द ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन. म्हणजे आमी ग्रीन दवरलो म्हणून जावचो ना, तर तो क्लीनूय दवरपाक जाय. आमी रोड, नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज आमी क्लीन करता, बट गांवांतले रस्ते, डिस्ट्रिक्ट हायवेज हेय बी आमी ते क्लीन उरपाक जाय. म्हणून सगळ्या जाणांनी काम करप आनी कार्यरत आसप. कोणीच आपल्या गांवांत कोयर हाडून उडोवचो न्हू, आमी रस्त्यार कोयर उडोवचे ना. हाज्या खातीर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन हे सातत्यात आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आमी करता. आमी पत्रादेवी भितर सरले काय टील पोळ्या पावासर आमच्या रस्त्यांचे वृक्ष अशें दिसता. गांवांत गेल्या उपरांत आमची हिरवीगार हिरवाई आमकां दिसता वेगवेगळ्या हेजेर. बट जे रस्ते हे आमकां ब्युटिफूल दिसपा खातीर गोंयच्यो ट्रॅडिशनल स्पिसीस आमकां रोवपाचो संकल्प आमच्या PWDत केला. रस्त्याच्या दोनूय वाटेंतल्यान ही ब्युटिफूल झाडां लावप आनी रस्त्याच्या मिडियनाचेरूय बी अशा पद्दतीची झाडां लावप. पयलीं गोंयांत एंट्री करपी मनशाक मागीर तो मोपाचेर देवो, दाबोलीचेर देवो, किंवा तो कारवार वाटेंतल्यान गोंयान येवं, किंवा केरी वाटेंतल्यान येवं, मोल्या वाटेंतल्यान येवं, किंवा पत्रादेवी वाटेंतल्यान येवं, ताका दोनूय रस्ते हे ब्युटिफूल, ओ वाव, दीस इज गोवा हें दिसपाची गरज आसा. ज्यो संस्था 90 दिसांच्या वृक्षारोपण अभियानात वांटेकार जावन ते यशस्वी करतले तांचो भोवमान जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. 5 तारखेच्यान मिशन सुरू जालां. 5 सप्टेंबराक हो कार्यक्रम सोंपतलो, म्हणजे 90 दीस. आनी जेन्ना 90 दीस हो कार्यक्रम सोंपतलो तेन्ना तेजो एज अ मोहीम म्हणून आमी पळयतले की खंयच्या पंचायतीन सगळ्यांत व्हडलो इनिशिएटिव्स घेतलो, खंयच्या बेल्डात सगळ्यांत चड बरी झाडां लायली. म्हणजे आतां पर्यंत आमी जशी वेगवेगळी प्रायजीस दीत गेल्या की ह्या पंचायतीन बरें काम केलां जाल्यार ताका एप्रिसिएशन प्रायजूय मेळटलें, ह्या स्वयंपूर्ण मित्रात बरें काम केलां ताकाय मेळटलें, सरपंचाकूय मेळटलें, हायस्कुलाकूय मेळटलें, कॉलेजीकूय मेळटलें. म्हणून तुमी इनिशिएटिव्स घेवन ते बऱ्यांतलें बरें काम करचें. म्हणून तर म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण मित्रांनी बी खूब बऱ्या पद्दतीची इनिशिएटिव्स घेवची. 5 सप्टेंबराक हो कार्यक्रम जेन्ना सोंपतलो तेन्ना देशाचे एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेंद्र यादवजी तांच्यांनी स्वता ह्या कार्यक्रमाक आपूण हजर रावता म्हटलां. आनी पुराय हजर रावता आसतना नॅशनल हायवेंतल्यान ते ट्रॅव्हल करतले आनी हो कार्यक्रम कसो सक्सेसफूल जाला हें तेची पळोवपाची इच्छा आसा. म्हणून म्हाका खात्री आसा की जनभागीदारींतल्यान हो कार्यक्रम आमी सक्सेसफूल करूं शकता. आमी फक्त म्हणजे सरकारान ठरयलो म्हणून हो कार्यक्रम जायना, तर लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. तितून करून लोकल लिडर्स जेका आमी म्हणटा, पंच, सरपंच, हे चड म्हत्वाचे आसा. पर्वरेच्या सुकूर वाठारात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी बहुउद्देशीय सभाघराचे लोकार्पण झाले. ह्या सभाघरात जी खेळाची साधन सुविधा उबी केल्या ती सगळ्यात बरी सुविधा जावन आसा आणि हाचो लाव प्रतिभावंत खेळगड्यांनी घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात केले. हे वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हाजीर आशिल्ले. अशा पद्दतीचो खेळा मळावयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीक बरो ना. दीस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द स्टेट. जे आमी पळयता की होल इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी पळयला, म्हणजे 3 स्विमींग पूल आसतले, स्क्वॅश कोर्ट आसतलो, बिलियर्ड टेबल्स आसतले, टेबल टेनीस आसतले, आनी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज बाब रोहन हांणी सांगला त्या प्रमाणे पर्वरकारांक कन्सेशनल रेटीचेर मेळटल्यो, नो डावट. कारण त्यो फुकट जर दिल्यो न्ही, हांव परत सांगता, फुकट जर दिल्यो 6 म्हयन्याच्या वयर चलच्यो ना. बरोवन दोज वर रेडी टू गो फॉर द नॅशनल, इंटरनॅशनल अँड फॉर द ऑलिम्पीक. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ऑलिम्पीक 2036ची तयारी करता. हय, आमी ऑलिम्पीक 2036ची तयारी करता. गोंयभरांतले प्लेयर जे ऑलिम्पीक 2036 आयदर स्विमींगान, आयदर टेबल टेनीस, आयदर बॅडमिंटन, हाज्या खातीर जो कोण वयतलो तेणी पयलीं क्वॉलिफाय जावचो पडटलो. ज्या एजन्सीन हे घेतला किंवा जे स्टेट एसोसिएशन्स तांच्यांनी क्वॉलिफाय जावचो पडटलो, हांवें तें म्हटलां. आनी क्वॉलिफाय जाल्ल्या प्लेयराक म्हणजे आमी फुकट दिवचे ना, ताजे पयशे आमी पे करतले, सरकार म्हणून पे करतले फॉर द एजन्सी.
पर्वरे उड्डाणपुलाचे काम येता त्या सप्टेंबर मेरेन पुराय जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। पर्वरेच्या बहुउद्देशीय सभाघराचे लोकार्पण केल्या उपरांत ते उलयताले। फ्लायओव्हराचें काम म्हाका दिसता आमचो प्रयत्न आसा की येता त्या सप्टेंबर पर्यंत कंप्लीट करप, बट तो फक्त सप्टेंबरान कंप्लीट करून सप्टेंबरान आमी कंप्लीट करतलेच, बट ताच्या उक्तावणाक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ताच्या उक्तावणाक येता आनी हे करता आसतना म्हणजे वेरियसना खातीर सांगलें की तुमची जबाबदारी आनीक वाडटा, म्हणजे तो प्रोजेक्ट कितलो ब्युटिफूल जातलो हे फक्त गव्हर्नमेंट पळयतना तुमी पळोवपाची गरज आसा। जाता त्या 2027च्या पयलीं म्हणजे जो टार्गेट दवरलेलो तो प्रोजेक्ट कंप्लिटली पुराय म्हाका दिसता की 2027च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं इट इज ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट जे आसा पळय तांणी जे मुखार दवरलेले हे प्रोजेक्ट पुराय जाता। म्हापशा 2 दिसां पयलीं कोयर उडोवपाच्या घडणुके सॅम्युअल ब्रागांझा ह्या तरणाट्यान आपलो जीव सोंपयलो। हाचे विशीं समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो हांणी तिडक उक्तायल्या। तांणी केल्लें काम चुकीचें नाशिल्लें, पूण कोयर वडयतना केल्ल्या चित्रीकरणाच्या भयान आनी ट्रोलिंगाच्या दबावान ताणें आपलो जीव दिलो अशें प्रतिमा कुतिनो हांणी खबराकारांक सांगलें। भुरग्याची लायफ घेतिल्ली आसा आनी ह्या इनोसंट भुरग्याची लायफ म्हणल्यार कितें ते जालें की ताणें सॉरी म्हणलें। He had not committed a crime, big crime. He was not consuming drugs there to do a video and do it viral. He was not molesting any minor there, or he didn't commit any rape there, or he was not taking madka there. तो खंय दोन दीस खंय गार्बेज व्हरपाक येना म्हूण तो गाय कार्डबोर्ड नॉट प्लास्टीक एन ऑल कार्डबोर्ड खंय तो उडोवपाक थंय गेल्लो। कित्याक म्हणल्यार कार्बोन यू ऑल नो इट्स बायोग्रेडेबल, नॉन बायोग्रेडेबल कांय न्ही, ते मातीत मेळटा। प्लास्टीक ना तेचे आयज ना उडोवना तेणें, कंटेनर्स तीच उडोवना। सो जस्ट डंप करतना तो कोण तरी आयलो, व्हिडिओ काडून ताणें ताचो फोन नंबर घालून बायक नंबर घालून सगळ्या कडेन व्हायरल केलें। बट द वर्स्ट पार्ट इज दॅट वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल, अ इनोसंट चायल्ड ऑफ 22 ब्रदर टू 2 सिस्टर्स ना जालो, आवयचो एकलोच आधार फ्युचर। नेबर्सा कडेन व्हायरल जालो व्हिडिओ, ताच्या फ्रेंड्सा कडेन जालो, ताच्या मामीच्या कलिग्सा कडेन जालें, आनी टील 10 o'clock इज केप्ट सच अ बॅड थिंग। समाज माध्यमाचे तरणाट्यांनी चड निंबून रावचे न्हय, तेच प्रमाण खात्री करून घडणुकेची सत्यताय तपासची। जाल्ली घडणूक खूपच वायट आसा अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें। I feel younger generation cannot get totally involved in social media and get carried away that all the news which comes on social media platforms are 100% true or not true. Some people try to make use of social media for political gain or political reasons. They do videos and they try to show that they are concerned about environment, they are concerned about garbage, concerned about so many other things which are being littered on the roadside. Somebody comes with a truck of unwanted debris, somebody is putting tiles in their house, the unwanted tiles, the rubbish from the house, they come and dump at the roadside. And whoever is dumping or whoever is the owner, somebody makes a reel on social media and post. It doesn't mean that you should take a drastic step of committing suicide, that you cannot face the world, you cannot face the people, you cannot face your friends. No. If something has happened wrong from your hands, you need to correct it, you need to change it. And you need to set an example for the younger generation or the youth amongst you that, okay, this is what wrong I have done, or I was part of this wrongdoing, I'm correcting it. So younger generation will follow you. नाट्यकर्मी अजित केरकार काळजाच्या आताकाक लागून काल राती संवसाराक अंतरले। तांकां गोंयचो उपाधी फावो जाल्या। बांदिवडे मडकयच्या अजित केरकार हांणी फाटलीं 5 दशकां रंगमाची गाजयल्या। घोडा, धर्मश्री, अफलातून, सूर्यास्त ह्या सारखी मराठी नाटकां, जाल्यार सुरींग, पिंपळ पेटला भायर
थिका भितर दुखा अशा फामाद कोंकणी नाटकांनी तांणी केल्ल्यो भुमिका अजरावर जाल्यात. ते एक निवृत्त मुख्याध्यापक आशिल्ले. तांचे संवसाराक अंतरप हे गोंयच्या रंगमाचे खातीर व्हड लुकसाण जावन आसा. दूरदर्शना कडेन तांचो संबंद खूब वर्सांचो आशिल्लो. ही आसा तांची एक याद. कोंकणी स्टेजीचेर नवे नवे प्रयोग करपी नागेश महालक्ष्मी प्रसारीत नाट्य समाज किंवा अंत्रुज ललित किंवा अथश्री फोंडा वर्धांबिका आनी गोंयांतल्यो हेर दिग्गज संस्था प्रयोग करतात आनी नवी नवी नाटकां नवे नवे प्रकारची नाटकां लोकांक दितात. त्याच बरोबर कोंकणी नाटक लोकाभिमुख करपाचें काम दोग दिग्गज लोकांनी केलां सद्या. एक राजदीप नायक आनी दुसरो प्रशांत सतरकर. हे करता करता कोंकणी नाटक तांणी गांवगिऱ्या वाठारांनी पावयलें. त्याच बरोबर काही कलाकारांक तांणी हे नाटक म्हणजे पोट भरपाचें एक साधन म्हणजे व्यवसाय अशेंय शिकयलें. आनी हे पावल घालता घालता ताणें आनी एक पावल एकदां घालें की ताणें अशें केलें की तिकेटी घालचे ना. तिकेटीचे शो एक तर कला अकादमीत किंवा राजीव कला मंदिरांत लायतले. लोकांक येवपाक भाग पडटले आनी अशे तरेन प्रयोग सादर करतले. आनी तुका सांगपाक म्हाका खोस भोगता की तांचे हे दोनूय शो अक्षरशः हावसफूल जाले. म्हणटकच हे पावल तांगेलें सक्सेसफूल जाल्ले कारणान म्हाका दिसता कोंकणी नाटकाचो फुडार बरो आसाच, प्रश्नूच ना. घेवया खबरापत्रांत आनीक एक विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कलंगूट मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष मंडळाच्या वतीन संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान झाडां वाटपाची कार्यावळ जाली. हे वेळार आमदार मायकल लोबो हांच्या हस्तुकीं गांवच्या नागरिकांक ही झाडां भेटयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभियान यशस्वी करपा खातीर आमी वावुरतात अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. आनी हो जो प्रोग्राम हा प्रायम मिनिस्टरचो हो सक्सेसफूल करपाक आमी सगळे वावुरया. एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करुया आनी गोंय ग्रीन दवरया. कलंगूटचे भाजपा मंडळ अध्यक्ष समीर चोडणकार आणि कलंगूटच्या आमदारांनी घेतिल्ल्या या प्रेरणेंतल्यान नागरिकांनी सैमाची राखण करची अशें सांगलें. सगळ्यांक तुमकां मायकल सरा तर्फे आनी मंडळा तर्फे सगळ्यांक देव बरें करता. थँक्यू. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान देशाक सवाय आनी नितळ इंधनाचो नवो पर्याय मेळ्ळा. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी E85 फ्लेक्स फ्युअल देशाक समर्पीत केलें. पेट्रोलाचे तुळेन उणें मोल, उणें कार्बन उत्सर्जन आनी शेतकारांचें उत्पन्न वाडोवपाची तांक आशिल्लें इंधन आत्मनिर्भर भारत हरीत उर्जेच्या दिकेन एक व्हड पावल आसा. E85 फ्लेक्स फ्युअल ही एक क्रांतिकारी कृती आसा अशें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है. इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में. पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा
और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे. दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम. सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज. धारगडच्या दीपज्योती स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ल्या क्रिकेट सर्तीचे उक्तावण राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी जाले. हे वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, पंच सतीश धुमाळ, पंच भूषण नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी क्रीडा मैदान उबारपा खातीर यत्न करतले अशें उतर दिलें. धारगळी हातून आमकां एक ग्राउंड मेळूं जाय, आसूं जाय, आनी खरोखरच त्याची मागणी रास्त आसा. ज्या तरेन आमदारान सांगिल्लें आसा की एक्विजिशनाक लागून आपण उलयलां, हांवूय त्याच्या फाटल्यान लागून मुख्यमंत्र्याक सांगून बेगीनच्या बेगीन हांगासरलो जो विशय आसा स्पोर्ट्साच्या जागेचो तो फाटल्यान लागून पूर्ण करपाक हांवूय प्रयत्न करता. कारण तसो जर आमी पळयलो जाल्यार पेडणे भागा भितर म्हणजे ग्राउंड नासतना सुद्दां आरोबा आसत, शिरगाळ आसत, एका टायमार गोंयांतल्यो नंबर 1 टिमी व्हॉलीबॉलांतल्यो. म्हणजे गोंया भितर जर स्पोर्ट्स नांव जर मेळिल्लें आसत जाल्यार पेडण्यान मेळिल्लें आसा. आनी पेडण्या भितर अशा क्षेत्र आसा हें की ज्या हातूंतल्यान प्रत्येक हातूंतल्यान पेडणेकार ना म्हूण ना, प्रत्येक कलाकार आसतलो, एक्टर आसतलो, बऱ्या तरेचो कूक आसतलो, बऱ्या तरेचे म्हणजे खंयच्याय फिल्डान आसा, बरो ऑफिसर्स, जे कितें पेडण्यान ना तें अशें ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हे जर आसत जाल्यार स्पोर्ट्साची अत्यंत आवश्यकता असलेलो ग्राउंड हो बेगीनच्या बेगीन आमी पूर्ण करपाक लागून आमी फाटल्यान लागतात. आमदार आसाच, पण हांवूय सुद्दां तितलोच प्रयत्न करता. भारतीय T20 क्रिकेट संघाच्या मुखेली पदा खातीर श्रेयस अय्यर हाची निवड जाल्या. हाच्या आदी सूर्यकुमार यादव हो भारतीय T20 क्रिकेट संघाचो मुखेली आशिल्लो. नव्या घोशीत जाल्ल्या संघात वैभव सूर्यवंशी ह्या तरणाट्या खेळगड्याचो आस्पाव आसा. तिलक वर्मा हाका उपमुखेली म्हूण नेमला. दक्षिण पश्चिमी मान्सून गोंयांत दाखल जाला अशी माहिती गोंय वेधशाळेन दिल्या. केरळात 4 जूनाक मान्सून पावल्या उपरांत गोंया मेरेनचो ताचो प्रवास खूपच वेगाचो आशिल्लो. 5 जून मेरेन दक्षिण गोंयचो पुराय वाठार पावसाच्या कुपांनी भरिल्लो. पावस मुखार वचपा खातीर पोषक वातावरण तयार जाला अशें गोंय हवामान खात्याचे अधिकारी नहुष कुलकर्णी हांणी सांगलें. जैसे भी हम जानते हैं कि मानसून 2026 4 जून को अपने केरल रीजन के ऊपर उनका ऑनसेट हुआ था. उसके बाद मानसून का प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था और 5 जून पे सम पार्ट्स ऑफ द गोवा मीन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गोवा इंटायरली कवर किया था. उसके साथ मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये रीजन पे मानसून की प्रोग्रेस अच्छी थी. एंड 5 जून तक हाफ गोवा मीन्स साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ था. आज 6 तारीख को अगर हम देखेंगे तो एंटायर गोवा और गोवा के ऊपर जो देवगढ़ है मीन्स सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र से लेके मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, साथ ही मोर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, और उसके साथ ही मिज़ोरम और मणिपुर, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है कुछ ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से जाते समय, ये एंटायर रीजन के ऊपर आज मानसून कवर हुआ है, उसका प्रोग्रेस हो गया है. अगर हम पर्टिकुलर गोवा का बात करेंगे तो अपने रीजन के ऊपर कल हमको 80 mm रेनफॉल ओल्ड गोवा के ऊपर मिला है. साथ ही मॉडरेट रेनफॉल. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजीत वेधशाळेत कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 31.6°C आणि उण्यात उणें तापमान 26°C इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर घेतली अर्थीक सल्लागारांची बसका. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी कोलकाता मेट्रोचो घेतलो नियाळ. प्रवाशांकडेन साधलो संवाद. नव्वद दीस चलपी 5वें गोंय नितळ गोंय अभियानात रस्त्याच्या देगांनी लायतले गोंयची पारंपारीक झाडां. मुखेलमंत्र्यांनी आभासी माध्यमांतल्यान साधलो संवाद. गोंयचे फामाद नाट्यकर्मी नटसम्राट अजित कीर्तकार संवसाराक वतले. गोंयच्या रंगमंचाचें जाला व्हड लुकसाण. आणि श्रेयस अय्यर भारताच्या T20 क्रिकेट पंगडाचो नवो मुखेली. वैभव सूर्यवंशीची जाल्या निवड.
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.